संवसाराचे सगळे कोंकणी भाव भयंड्यांक आमगेलो डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांव विश्व कोंकणी केंद्राचो विश्वस्त. तुमकां सगळ्यांकय नमस्कार. आज हांव तुमगे मुखार एक विशेष कारणा खातीर आयिल्लो आसा. तें खंयचें म्हळ्यार आज ऑगस्ट 20 तारीख आनी कोंकणी मान्यताय दिवस अशी आमी मानच्यो एक विशेष दिवस जावन आसा. वेगवेगळे परब आमी मानताची ताजें आचरण करताची, तशीच आमगेली आवय भास कोंकणी खातीर आसचे हो विशेष दीस कोंकणी मान्यताय दिवस. हे भाशेक एक मान्यताय दिवस म्हळ्यार कित्याक जाय, ताजो उद्देश कसलो अशें म्हणून एक दोनूय विचार तुमगेलो हांव वांटून घेवच्याक उत्सूक आसा. एक भास म्हळ्यार दोन मनशां मदेंतून जावचे संवहन क्रियेक भास म्हणटात. ती भास खाली उलोवपी जावन आसता, मौखीक जावन आसता. जेन्ना ही भास आमी वाचताची, बरयताची, तेन्ना ही भाशेक एक भाशा म्हणून एक स्थान मेळटा. कोंकणी मान्यताय दिवस आज विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूर हांगा देखून आमी आचरण करत आसात. पयल्यान पयले कोंकणी खातीर हे स्वातंत्र्या वेळार आमगेलो व्हड कवी बाकीबाब बोरकार ताणें घालिल्लें एक सन कविता तुमगे मुखार हांव प्रस्तूत केली. ती सांगता, मुक्ती देवते तुज्या नमन पावला, विश्व पंचारती घेवन रावला, सार्थ जावन दी तुवें दिल्ली कौलां. अशें म्हणून बाकीबाब बोरकारान सांगिल्लें उत्तर आज म्हाका मनाक येता आसा. देश आनी भास दोनीकय आमगेल्या मनांतून स्थान आसा. आतां आमी भाशेक मान्यताय कित्याक दिवंक आहा, अशें म्हळ्यार कितें अशें म्हणून पळयल्यार हर एक समाज ताजी वैयक्तीक भास वाडोवन हाडटा, घडोवन हाडटा. ताका जल्म दिसता ती संस्कृताय. ती भास ताका खंयचीय आसच्या पुरो, ताजे म्हळ्यार मूळ खंयचें आसचें पुरो. उदाहरण एक सांग जाल्यार आमगेली आवय भास कोंकणी हेजें मूळ संस्कृत आनी प्राकृत आसा. जाल्यार ती एक जनरल भास जावन, एक संस्कृताय भास जावन देशांत स्थान मेळतना ताका देशा संविधानांत स्थान मेळटा. ताजे खातीर तें संविधाना चित्र तुमगे मुखार हांव दवरलेलें आसा. हे संविधाना भितर स्थान म्हळ्यार कितें, संविधानांत वेगवेगळींची वेळेरी आसात. तातूंत भितर 8 वेळेरी भाशे विशय प्रस्ताव केल्लो आसा. ते भाशे भितर हांगा रुपये नोट दिसता ती भास पुरा ताजेर छापताच. पयल्यान पयलें हें प्रस्ताव करतना 14 भास आशिल्लो. हाजूंत भितर 18 भास आनी ताजे वयर 4 भास 22 भास तांत आयिल्ले आसात. हांत भितर आमी हे 500 रुपयाची नोट काडून पळयल्यार हांत भितर संचे पंक्ती भितर कोंकणी भाशेर बरयिल्लें आसा 500 रुपया. म्हळ्यार आमगेले भाशेक संविधाना भितर स्थान मात्र आसनाय. रुपये नोटाचेर देवनागरी लिपीर बरयिल्लें आसा कोंकणी भाशेक. हें आमगेलें संविधाना भितर हे भाशेक आसूं स्थान. हें स्थान मेळ्ळेलो दीस ऑगस्ट 20. 1992 1992 ऑगस्ट 20 तारीखेक हें स्थान आमगेल्या भाशेक देशाचे संसदा भितर हें मंडन करून हें स्विकार जालें. त्या दिसा खातीर आमी ऑगस्ट 20 आमगेले कोंकणी मान्यताय दिवस अशें म्हणून समजून घेवन आमी ही आचरण करतात. हाचो अर्थ अशें न्हय की ही भास 1992 पयलीं नाशिल्ली म्हूण न्हय, खूब आशिल्ली. 1000 वर्स पयलींची बाहुबली श्रवण बेळगोळाचे बाहुबली पांया मुळांतूं एक व्हड शिला आकृती दिसता. तांत भितर शिलालेख दिसता. तांत भितर कोंकणीर बरयिल्लें स्पश्ट जावन दिसता. हें भाशा तज्ञानी आनी आर्किओलॉजिस्ट म्हळ्यार प्राक्तन शास्त्रज्ञांनी हें पळोवन सांगिल्लें आसा की 999 AD म्हळ्यार आज देखून 1030 वर्स फाटीक ती भास थंय बरोवन आशिल्ली अशें म्हणून आमकां थंय स्पश्ट दिसता.
तेन्ना ती भास आसा ताजे खातीर ही स्वतंत्र भास तवळे भाशेक आडटा वेळेर स्थान मेळचें ताका कसले जावका ताका आतां तें चित्र पळयलें आमी थंय भितर आमकां बाहुबलीन पायल्याक आसा. दुसरें ताका हें कसन आसा क्रायटेरिया म्हणटा आमी ती कसन आसा म्हळ्यार ती भास एक राज्याची राजभास जावन आसा. कोंकणी राजभास तें आमकां दिसता गोंया भितर आसा. गोंय आमगेले कोंकणी लोकाले पुर्वजाल गांव थंय ती राजभास जावन आसा. हे दोनूय विशेश ताका क्रायटेरिया हांकां लाग जाता त्या निमित्त ही भास हाका कोंकणी भाशेक देशा संविधानांत स्थान आसा. आतां आमी पळयल्यार ही भाशेक स्थान मेळून कसन जाता अशें म्हणून आमी पळयल्यार तातूंत भितर पळया कोंकणी लोक कितले आमी सगळेची संवसारा भितर न्ही आमगेले भारत देशाचे लोकसंख्याची 140 करोड आसा. व्हड देश आमगेले तातूंत भितर हिंदी भाशीक म्हळ्यार जे लोकांनी मातृभाशा हिंदी आसा तातूंत भितर आमकां दिसता 75 करोड आसा. 75 करोड आसा. बंगाली भाशेचे कांय 8 करोड लोक आसा. तेलुगू भाशेचे 7 करोड म्हळ्यार मातृभाशीक तांकां आसा. कन्नड जे आमगेलें राज्य आज आमी हांगा आसचें वास करून आसचें कर्नाटक राज्यांत कन्नड राजभास आसा थंय जाल्यार 6 करोड कन्नड उलयतर आसा. जाल्यार कोंकणी मातृभाशीक सगळे संवसारांत म्हणजे सगळे जगत्यांत गोंय कर्नाटक केरळ महाराष्ट्र देशांत दुसरी भाग आनी तशीच परदेशां आशिल्ली कोंकणी वट्ट केल्यार आमी केवल 25 लाख लोक. जाल्यार हाजे अर्थ कितें म्हळ्यार संविधान कशें म्हळ्यार आमगेल्या देशाचे पुरो भाशेक स्थान आसा मान आसा गौरव आसा. विशेश तर ती राजभास जावन आसता त्या खातीर आमी केवल 25 लाख जावन जाल्यार आमकां संविधानांतून स्थान मान मेळ्ळा. आतां संविधानान स्थान दिलें आमी कितें केलें आमगेले भाशे खातीर हाजे 1-2 उतरां आज हांव ह्या विशेश दिसांनी सांगूंक इच्छ पावता. भास उलोवचें मात्र न्हय वाचूंक जाय. आमी ताका वाचचें कसन जावंका आमकां पुस्तक जावंका पत्रीक जावंका आदी आमकां हाजेर मोबायलार वाचचें जाता आनी इंटरनेट गेल्यार कंप्युटरार वाचचें जाता. पूण कशें जावं भास वाचूंक भास वाचल्यार मात वाडटा. शाळेंत तूं कोंकणी शिकूंक जाय. कशी वाचूंक जाल्यार शिकवण जावंका. आमी सगळे लोक कन्नड की इंग्लीश की तमीळ की तेलुगू की हिंदी की विदेशी भास थंय आमी शिकिल्ले आसता आमगेले लोक आमकां तें वाचचें येता. तशीच आमगेली भास शाळेंत शिकूंक तेन्ना आमकां सरान जावन वाचूंक येता. खूब सरळ आसा आमगेली भास. वाचतना भोव सुंदर आयक पडटा कानाक. वाचूंक भारी सुंदर दिता. तिसरें कसो आसा तें वाचून जातरी बरोवपा शिकूंक कोंकणीक बरोवंक जाय. बरयलें तशें मात भास वाडटा. खंयची भास खाल उलोवन वाडना. उलयल्यार भास वाचता बरयल्यार ती वाडटा वाचल्यार ती वाडटा. आतां आमी 400-450 वर्सां जाले गोंयांसून आमगेले पुर्वज हांगा तटवर्ती कर्नाटकाक येवन आमगेली भास वाचनी वाचले. कित्याक वाचले आमी उलयतात घरांत. आतां आनी ती वाडोवका आयचे दीस कशें म्हळ्यार सगळे आमी साक्षर आमकां अक्षर ज्ञान आशिल्ले लोक सगळीं आमी भास शिकताची. दोनी क्लास येवचे भितर आमगेले चेडवां इंग्लीश वाचताची बरयताच कन्नड वाचताची बरयताच आनीक राज्यांत गेल्यार थंयची भास वाचताची बरयताच. आमगेली भास मात वाचूंक आनी बरोवपाक आमी शिकूंक जाय. हें आमगेलें विशेश ध्यान जावन आसा. हें 3 केलें फुडलें मागीर 4चें काम कसं म्हळ्यार भाळ सरळ आसता. कसं म्हळ्यार साहित्य रचोवंक जाय. हर एक भाशेक कितलें बरें साहित्य मेळटा कितलें बरें साहित्य रचयलां त्या भाशेच्यानी ताजेर ताका मान मेळटा. तो कशें तो मान हाजी आमगे लागीं साहित्य अकादमी म्हूण आसा दिल्ली भितर. ही सगळी 22 भाशेंकय संविधानान मान्यता मेळयल्या ताका विशेश पुरस्कार दिता. ते भास वाडोवच्याक खूब पाठिंबो दिता. आमकां उमेद दिता आमकां धन दिता
आमकां कार्यावळ दिता हें पुरो आमी ताजे उपयोग करता जाल्यार आमगेली भास आमकां वाचूंक येवका बरोवच्या येवका आनी खूब आमकां सपोर्ट पडटा पळय फाटीं म्हणटा तशी आमकां फाटीं मातशें न्हू सरकार तें आमकां काम करता ते जे आमी वापर करता जाल्यार ते उपयोग करता जाल्यार आमी वाचूंक शिकूंक मान्यताय दिवस तें एक विशेश आमगेल्या मनांतू आमी दवरुंक जाय. आतां इतलें पुरो केल्यार आमकां कसो जाता म्हणून एक अखेरचें तुमकां हांव एक चित्रण दाखयतां. तें कसो म्हळ्यार खूब कोंकणी पुस्तकां आज आसात. हे हांव तिनूय तुमगेल्या मुखार दवरलेलें आसा. तिनूय कोंकणी पुस्तक आसात. एक 101 मोतयां म्हणून एक प्रबंध, एक तातूंत भितर 100 आनी 101 प्रबंध बरयले आसा. ते म्हगेलें हांवें बरयलें पुस्तक. दुसरें दिसता सारस्वत ब्राह्मणांचो प्राचीन इतिहास आमगे विश्व कोंकणी केंद्रा दाखून हें पुस्तक प्रगट केलेलें आसा. प्राचीन इतिहास लोकान हांगा हे तटवर्ती कर्नाटका येयिल्ल्या लोकांलें जीवन ताजे पयलीं कशें आशिल्लें अशें म्हूण दाखोवचें हें भास हें बस्ती पुंडलीक शणाय मामान बरयलें. आमी अखेरचें चित्रण दिसता कर्नाटका कोंकणी भारती हें शाळें भितर शिकोवचें कोंकणी पाठ्यपुस्तक. आतां लोकांक तें दिसचें पुरो हे तिनीची कोंकणी हाजेर भितर म्हाका हिंदीशी दिसता हें म्हणटा एकलो आनी एकलो म्हणटा म्हाका संस्कृतशी दिसता. तेंय ताका म्हळ्यार कोंकणी भास बरोवची देवनागरी लिपीर. ते देवनागरी लिपीर बरयले भाशेक कोंकणी भाशेक मात साहित्य अकादमी पुरस्कार दिता. खंयचे भाशेक 3-4 लिपी म्हूण ना. एक लिपीर आमी तेन्ना करून तर सगळे देशाच्यान कोंकणी बरयल्यार ताका मान्यताय मेळटा. कशी मान्यताय मेळ्ळ्या कसल मान्यताय मेळ्ळ्या आमकां म्हणून अनेक चित्रणां तुमच्या मुखार हांव दवरता कितें पावता. सगळ्यांक कोंकणी मान्यताय दिवसाची परबी परतून एक फावटी हांव कटयता म्हळ्यार ही तुमकां अभिनंदन सांगता. कित्याक म्हळ्यार ही पोर तुमगे लोकाली आवय भास ही वाडोवन हाडचें सगळ्यांची कर्तव्य आमगेन आसा आनी आमगेल्या खांद्यार हाजें भार आसा. त्या चित्रणां भितर आमकां दिसता पळया माधव मंजुनाथ शानबाग म्हणून मनशान 1938 आजीक कांय एक 80-85 वर्स फाटीक कोंकणी भास वाडोवच्या यत्न केले. मध्यांतून आमचें चित्रण आसा आमगेलो त्यो बस्ती वामन माम ताणें हें विश्व कोंकणी केंद्र स्थापन करच्याक खूब काम केलें. तिसरें दिसता तें आमकां उदय बाब बेंब्रे आज कोंकणी सगळेच संवसाराचे कोंकणी लोकांक एक मालगडपण ताणें घेतिल्ली एक व्यक्ती तो गोंयांत आसा. सकल आनी दोग जाणां चित्रण दिसता. एकलो रविंद्र बाब केळेकार म्हळ्यार साहित्या भितर ताका ज्ञानपीठ प्रशस्ती प्राप्त जाल्या. ज्ञानपीठ म्हळ्यार साहित्यांतू भाशेंतू संस्कृतायेंतू एक व्हड स्थान आमगेल्या देशांत. एक भाशेचे व्यक्तीक 2 वर्सां की 4 वर्सां की एक फावटी हें स्थान मेळटा. रविंद्र बाब केळेकाराक पयले फावटी कोंकणीक स्थान मेळ्ळें आसा. आनी दुसरें चित्रण आशिल्लो महाबळेश्वर शैल म्हूण ताका सरस्वती सन्मान म्हणून व्हड सन्मान मेळ्ळा. तागेलें कोंकणी पुस्तक बरयलें. अशीं आमगेले लोक आसाचे आमगेले फाटीभाग दिवच्याक आमकां ज्ञान आसाची आमी कितलेंय ताणें बळ दिताची. धनबळ जाय तें धनबळ आसा, भाशाबळ आसा, शिक्षणाचें बळ आसा, शाळेंत कोंकणी शिकयता आसाची. सगळ्याची तटवर्ती कर्नाटका भितर आज 14 शाळें भितर 350-400 विद्यार्थी नित्य कोंकणी शिक्षण तांगेलें चालू आसा. हेंवूय काम चालू आसा. आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्रा दाखून कोंकणी उलोवचे चेडवांक तांगेल्या अध्ययनाक शिक्षणाक शिश्यवेतन स्कॉलरशीप दिता आसाची. कोंकणी बरे पुस्तकाक विमला पै प्रशस्ती दिता आसाची. आमी सगळे नमुन्यार हें म्हळ्यार आमकां कोरण्याची ताकद आमगे लोकां लागीं पळोवन दाखोवन आसा. ती भास वाडोवचे खातीर हें करून दिलेलें आसा. सगळ्या लोकांनी हाजे तुमी उपयोग काडका. विश्व कोंकणी केंद्र म्हूण आमी बांदून हाडलेलें आसा. ह्या केंद्राक तुमी येवत राबुका आनी भास वाडोवच्याक तुमगेलें देण कसन आसा दैहीक मानसीक चिंतनीक सामर्थ्य भाशा सामर्थ्य धन सामर्थ्य तनु मन धन म्हणटात हें सगळें दिवका तेन्ना मात भास वाडटा अशें म्हूण सांगताची आज परतून एक फावटी हे संवसारांतू हांव कोंकणी मान्यताय दिसाक जे सगळ्या लोकांक परतून एक फावटी परबी पेटयता अभिनंदन सांगता आनी तुमगेली भाशा मोग वाडत वचचो अशें म्हूण हांव मागणी करता.
धन्यवाद. जय हिंद, जय कोंकणी.